सगळ्यांकाय नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे नव एक व्हिडिओक पूरा जनकाय स्वागत. कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेक नव सिरीज आम्ही स्टार्ट करतो असाची. प्रति एक जनाकाय तांगेले म्हणले एक सिग्नेचर डिशेस म्हणून सांगून असता. तशी आमगेल फॅमिली भितरी एकल्या पशी एकल्या कुकिंग एक्सपर्ट्स तशी तांणी करचे विशेष रेसिपीस ह्या सिरीजां भितरी हांव तुमकां दाखयता. सगळ्यांकाय वेरायटीज ऑफ फूड खावचे म्हणल्यार भारी इश्ट. आमी विंगड विंगड गांवां वच्चो न्हू, विंगड विंगड रेस्टॉरंटां वच्चो न्हू, तशें आमगेले फॅमिली मेंबर्सान तशी फ्रेंड्सान पुराय केल्लेले वेरायटीज फूड आमी एन्जॉय करतात. त्यामुळे हे इतले फूड आमी खाल्ल्यार आमकां केन्नाकाय आमगे लायफ टायमान विसरूं जायना ती एक रूच आसा. ती रूच ही खंयची म्हळ्यार आमगेले अम्मान करची. अम्मान करचे टेस्ट म्हळ्यार ते एक विंगड अमृत समान म्हणटाची. अम्माल हाता रुची म्हळ्यार एक नळपाक म्हणटाची. तशी आज आमगेले कुकिंग विथ फॅमिली म्हणले नव सिरीजां भितरी आज मिगेल अम्माले नळपाक कसं म्हण पळय. मिगेल अम्मा अनुराधा भट्ट. हांगी ಮೂಲತಃ ನೀಲೇಶ್ವರ म्हणले गांवचे म्हळ्यार केरळा आसचे ते कासरगोड जिल्ह्यान भितरी. हांगेले एज्युकेशन पुराय ते नीलेश्वरांतू जाल्लेले. मागीर वारडीक जेतरी बॉम्बेंत वास मिगेल अन्ना लोटू. तशी थंय मस्त जन फ्रेंड्स थंयची पुराय रांदप शिकली. तशी विंगड विंगड स्टेटां भितर ट्रान्सफर जाल्ले. मिगेल हांव बँका कामां आशिल्लो. ताजे निमित्त दुसरे फ्रेंड्स त्या गांवची कल्चर तशी पुराय जावन अम्माक रांदपा भारी इंट्रस्ट देखून प्रति एक गांवां गेलेले कडेन थंयची रांदप शिकता आशिल्ली. तशी अम्मा रांदपान भारी एक्सपर्ट. आज कसं करून दिता आमकां वांगणा भजी. आज अम्माले सिग्नेचर डिश जावन आशिल्ले गुळ्ळां भजी अम्मा करून दाखयत ती कशी करची म्हणून पळय. ಉಜ್ಜು ಕೋರ್ನು ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ತಕ್ಕ ತೊಡೆಯತೆಲ್ಲ ಕುಶ್ಲಾವನು ಬಜ್ಜುಕ नारळेल वय नारळेल हे 10 निमिष बज्जुका मध्ये परतून तळसुका ताक 2 बिंबुले घालका. ते गुळय बिंबुले बदला ते काणू एक बौलां घाल्या आणि ताका एक प्लेट दंकून सोडका. त्यामुळे ते ಸ್ವಲ್ಪ नीवतर ताजी साल सम काढू देता. आता हे निवले आणि ताजी साल काढी. आता ताजी साली कितली चंद जावन निकळत पळय. ते पुट जावनाची साल पुरा निकोळना इली न्हू. अक्क जाय जाल्यार मीठ मिरसांग खरडून दवरला न्हू. हां वय रेडी केला हांगा. भजी चिरले ते बिंबोलय ताका घालून चिरडूचे न्हू. मागीर हे करडिलेले आशिल्ले हितून मिरसांग ताका घालची. हे बिंबून घाल्लेले एक भज्जीचे एक टेस्ट विंगड ताका वयल्यान हिंगा उदक आनी नारळेल तेल पडल्यारच पड विंगड रांदय नाका तितले सुपर. मिगेल अन्ना इतले प्रीत आशिल्ले म्हळ्यार पुडा गूळ हाडले एक गूळ जेव्हा वांगण खंयचे हाड भितरी सुरवेक अनुराधा भज्जी कर गो म्हणजे तितले एक अन्ना प्रीत आशिल्ली. आणि ताका मीठ मिरसांग घालून चिरडून घेवया. इतले उदक घाले पुरो 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 एक घाले. आणि थोडे घाल का कितके नव्हे थोड्याची नाका पुरो पुरो. ते हिंगा उदक कोण दवरला पळय ते अशें हिंगा उदक घाल्या आनी ताजेर तेलाय घाल्या. रस करून बरसून घे लायट करून.
ते म्हाका डे पळयता टेस्ट पळय टेस्ट पळय कशी लागून पळय सूपर ते हिंगा उदका परंबोळू ते नारळाला तेल आणि मीठ मिरसांग इतली परफेक्ट पुरा कशी आम्हाला आता रुची सूपर आम्ही सहा आसतना केलेलं पण मग तेची टेस्ट ಆಗ್ತದೆ पप्पाला उडगासिता हे गुळ्ळा भजी सूपर जेवच्याक अनेक कारण कसं म्हळ्यार ते रान्नी घाल्लेलेच पळयाची ते रान्नी घाल्लेले निमित्त ते स्मॉकी टेस्ट ते आनीक याक एक रुची चढयता हाजी आयची सूपर गुळ्ळा भजीचे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हणजे जाली लाईक शेअर कमेंट करायची आणि चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची बेल आयकॉन प्रेस केल्यार न व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां मेळटा